भंडारी समाजाच्या अध्यक्षपदाचेर देवानंद नाईक बिनविरोध वेचून आयले। मात भंडारी समाजाच्या दुसऱ्या गटाची हरकत आणि अंतर्गत कारणां अजून सुटावी जाल्ली ना। या कारणाक लागून जिल्हो निबंधकान भंडारी समाजाच्या नव्या समितीचो निकाल सध्या स्थगीत दवरला आणि याची फुडली सुनावणी 7 नोव्हेंबराक जातली। समाज फुडें व्हरता आसतना सरकाराची खूप गरज असता आणि हांव सरकाराची मदत घेऊन समाजाक फुडें व्हरतलो। कित्याक समाजाक सरकाराची मदत नासतना समाज कसो फुडें वचना। कित्याक आमची समाजान जी काम आहा ती सगळी कनेक्टेड सरकाराची कनेक्टेड असता। आता आमचे ऑपोजिशन भाव खूपशे बॉडीक जे लोक सांगता ते आयकतलो आणि ते काढून उडयतलो। तेन्ना आमच्या मध्ये आता खूप फूट पडली। आयज हांगा जर हे लिस्ट पळयत, हे मेन म्हणजे फूट पडल्या तितूचे ते 5 लोक येयल्या। आता सुद्धा आयज डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान केस हाडली, थंयसर जवळ 25-30 लोक ते हाडले। इलेक्शन स्टॉप करून आमच्या लॉयरान सांगला आमकां न्हू, इलेक्शन आमकां लॉयरान सांगला इलेक्शन स्टॉप करूंक ना बाबा। तेणी कमिटीचेर केस घातलेली की इलिगल चलयता म्हणून। आयकून घे, पयलीं आयक जयंजल बाब, कमिटीचेर केस घातलेली इलिगल चलयता म्हणून, ती फॉल्स आहा म्हणून कळ्ळें। ऑनलायन कमिटी हे केल्ले तेजेर केस सुटान पळय आहा, सुटान आनी सकयल एफिडेविट आहा। आयक, थंयसर सुटान अशोक नायक प्रेसिडेंट म्हणून आहा आणि फाटल्यान पळय एफिडेविट सायन मारता थंय व्हायस प्रेसिडेंट एरर जाले म्हणून थंय। अरे केंजील बाब एक वड एरर जावपाक शकता, 17 एरर जावपाक शकना। आणि आयज जो पळय ती स्क्रुटिनी आशिल्ली सकाळी, ते आयज सकाळी 10 सुमार ऑफिस बंद, 10 जाली 11 जाली ऑफिस बंद, स्क्रुटिनीक कोण येवना। आणि मागीर सगळे डिसायड करून ताणें सगळ्यांक हांगासर जे पळय कॅन्डिडेट आसले तांकां एक खंयच्या रिजनाचेर तांकां भायर उडयल्या। म्हाजी स्क्रुटिनी आसली, हांव एक कॅन्डिडेट आशिल्लो, हांव जेन्ना थंय 10 पावला थंय कोण ना, 10 ते 11 रावलो। मागीर हांव कोर्टान गेलो आणि आता म्हाका 4:30 ते येवन सांगता स्क्रुटिनी 5 पर्यंत आशिल्ली, पूण तो कोर्टाक येवन सांगता ही कमिटी डिक्लेअर जाली म्हणून ही ऑर्डर पास केल्या की तुमची इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जावना, तो चालू आसा आणि तो तुमकां बंद दवरपाक हरकत ना म्हणून, तांकां कांय हें जावचें ना त्रास म्हणून अशें ती आतां स्टेटस को दवरल्या। सो जे आतां पळय फुडें कितें करता, इलिगली कितें आतां करूंक सोदता, जर प्रेसाक कितें सांगूंक सोदता जाल्यार आमकां हें खबर ना। तुमी विचारपाक जाय तांकां। मग कशें आतां तेणी डिक्लेअर केला न्ही, तुमी आतां फूल प्रोसिजर सकाळच्यान पळयता न्ही। सो जें घडलां तितून हांव हॅपी ना। आमकां इलेक्शन जाय, इलेक्शन येया मरे, आमची फॉर्मां भायर उरय नाका। ते भंडारी लोक न्ही, भंडारी लोकांतून कशें भायर उडयतले? सो जन्माला भंडारीन तो भंडारी उरतलो, तुम्ही कशें करतले? या मरे फेस करा मरे पब्लिकेन लेट पब्लीक वोट आनी तुका इलेक्ट करनी न्ही, तेन्ना मागीर तुमी सांगा 7-8 मारू आमी इलेक्ट जालें म्हणून। हें बरोबर दिसता। समाज खंय व्हरतलो तुमी? समाज आज रस्त्या तळा पावलेलो आसा।